नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत बायलां आनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उप्रासला गंभीर प्रश्न. गोंयांत फक्त 3 म्हयन्यांत 34 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां जाल्यात नोंद. जुवारी नगरात दुचाकी आणि टँकर हाच्या मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. बिट्स पिलानीच्या 26 वर्साच्या विद्यार्थ्याक आयले आगताक मरण, जाल्यार दुसरो तरणाटो जाला गंभीर जखमी. गोंयभर तशेंच मडगांवच्या अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत आनी होली स्पिरिट इगर्जेत व्हडा उमेदीन मनयलो पाम संडे. मिरवणूक आनी प्रार्थनेन पवित्र सप्तकाची सुरवात. आशिर्वाद घेवपाक लोकांनी केल्ली गर्दी. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार थारला अपयशी. काँग्रेसीचो आरोप. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरण. बायलां तशेंच चलयां आड वाडपी गुन्यांवाचेर महिला काँग्रेसीन काडलो मोर्चा. दिवाय वाडो कळंगूट कॅसिनोत जुगार खेळपाक आयिल्ल्या गटां मदीं वाद जावन एकल्याचो केलो खून. इश्टानूच केला इश्टाचेर सुरयेन हल्लो. सध्या दुबावीत आसा फरार. फोंड्यां पोटवेंचणुके खातीर रितेश गितेश आनी भाटीकारां मदीं चल्ल्या अटीतटीची लढत. प्रचार चल्ला नेटान. लोकांच्या हातान उमेदवाराची शेंडी. एसआयडचो उमेदवाराक बसतलो फटको. लोकांची नदर केंद्रीत. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत बायलां आनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. जानेवारी ते मार्च मेरेन फक्त 3 म्हयन्यांत 34 प्रकरणां नोंद जाल्यात. ह्यो जायत्यो घडणुको उसरा उजवाडाक येवपाक लागल्यात. देखून नोंद जावंक नाशिल्ल्या प्रकरणांची संख्या खूब चड आसा असो भंय निर्माण जाला. पळोवया हे सगळे प्रकरण कितें ते ह्या अहवालांतल्यान. गोंय राज्यात परत एक फावट बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार आयला. जानेवारी ते मार्च या 3 म्हयन्यांत बायलां आनी चलयांकडेन लैंगीक अत्याचाराचे 34 प्रकरणां सापडल्यात. या प्रकरणात 10 बलात्कार, 8 छळ, अल्पवयीन चलयांचे अपहरण करपाच्यो 13 आनी बायलांक जबरदस्तीन शिंदळकी वेवसायात धुकलपाच्यो 3 प्रकरणां आसात. म्हणल्यार दर म्हयन्याक सरासरी 11 मारपेटेच्यो केशी घडत आसात. कुडचडेंतल्या अल्पवयीनचेर लैंगीक अत्याचार करपाची केस अजून चालू आसतना बड्डेंतल्या एका शॉपिंग सेंटरात 62 वर्सां पिरायेच्या दादल्यान 2 अल्पवयीन चलयां मुखार अश्लील कृत्य केल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयली. धक्को दिवपी गजाल म्हणल्यार जायत्यो केशी वर्सान वर्स चेपून दवरपाचो यत्न करतात. कुडचडे प्रकरणातले अत्याचार 2023 वर्सा जाल्ले, पूण ते आतां उजवाडाक आयल्यात. समाज वावुरप्यांच्या मतान पुलिसां कडेन नोंद जाल्ली केशी फक्त हिमखंडाची तोक आसून प्रत्यक्षात अत्याचारांची संख्या चड आसूं येता. खास करून 9वे ते 11वे मेरेनच्या चलयांक सोशल मीडिया वरवीं फोटोवपाचे काम उजवाडाक येवपाक लागला. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामाचेर इश्टागत जोडून तांकां लग्नाक लोबयतात आनी मागीर शोशण करतात. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण अशा सगळ्या प्रकरणांची नोंदणी पोक्सो कायद्या खाला करची पडटली. तशेंच अश्यो घडणुको उजवाडाक आयल्यार कागाळ करप सक्तीचे करपाची गरज उक्तायला. गोंयांत वाडत वचपी अत्याचार घडणुकांक लागून बायलांची सुरक्षीतताय धोक्याक सांपडल्या आनी ताचेर प्रशासनान गंभीर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभर तशेंच मडगांवच्या अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत आनी होली स्पिरिट इगर्जेत पाम संडे व्हडा उमेदीन मनयलो. हजारांनी भक्तांनी इगर्जेत वांटो घेवन देवाचे बेसांव घेतले. तशेंच जेजू क्रिस्ताचे दुखाचो, त्यागाचो आनी बलिदानाचो भक्तांनी उगडासूय काडलो. पळयात. प्रितीच्या भाव भयणीलो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्नाच्यान दणवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कोरयांनी आमची खारजां तयार केले उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खी पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्काचो गूट सबरमूक सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कश्ट मरण आणि पुनर्जीवन.
तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेम शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी मोहिमेंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिद्या बाबार्थान आनी भक्तीन थारोवन दितेल्या ह्या प्रोग्रेसाचो उगडास करून सोमण्याचे फाटल्यान वचूया. आनी केरी भाशेन सुवातेर 50 वरां आमी केल्यात. 50 समुदाय आसलेल्यो एक वर येवन ही तयारी केल्या. आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारंभ सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताचे पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेवून जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन तारोवन दितेल्या ह्या प्रवेशाचो हे पुरसांवांचो उगडास करून सोमयाच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावोवंक आमकां फावो कर. जशी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. गोंयांत बायलांचेर वाडपी अत्याचार आनी कुडचड्या वेल्या सेक्स रॅकेटाच्या प्रकरणा वेल्यान महिला काँग्रेसीन मोर्चा काडलो. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान अपेशी थारला. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणांतल्या पिडितांचो आंकडो 100 परस चड आसपाक शकता. देखून ह्या प्रकरणांत महिला बाल आयोगान खर भुमिका घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच शिक्षण खात्यान पीडित चलयेचें कावन्सिलींग करचें अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. कालसून 3-4 दीस तुम्ही नॅशनल मिडियाचेर पळयतले गोवा 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 अशें आयकपाक येता. गोवा आनी भाजप के नेता अशें आयकपाक येता. तर पळयलां आमी आतां हालीं कितें केस घडला ते मोठो स्कॅन्डल आनी आमी म्हणूंक शकता एक मोठो कांड जाल्लो आसा कुडचडे वाठारांत. आनी त्याच निमतान आमी पयलीं प्रेसाक मिडियाक तुमकां अड्रेस केल्ले. पण आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अलॉंग विथ काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रेसिडंट अध्यक्ष अमित पाटकर हांगा आमी जमलेली आसा की आमचो आवाज उठोवपाक जे हे रायज इन क्रायम अगेन्स्ट विमन आनी चिल्ड्रन आमी 2014 पासून आतां पळयल्यार ऑन एन एवरेज दर म्हयन्याक 2 मर्डर आनी 9 रेप जायत आसा. हे फक्त रिपोर्टेड दर म्हयन्याक. सो हे कंडेम करपाक आमी आयचो ह्यो मोर्चा काडलेलो आसा. आनी एक आमी पळयला जेन्ना हे रायज इन क्रायम जाता सरकार जे बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा तांकां कशेंच महिलेंचे भुरग्यांचे हे जे क्रायम वाडलेले आसा तेजे कांयच पडून गेल्लेले ना. त्या दिसा 2 दिसा पयलीं भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक तेंच्यांनी म्हटले की आमी विचार करतात जो अक्यूज्ड आसा तेजे आवय बापाय बद्दल विचार करूंक जाय. हांव कितें म्हणटा अक्यूज्ड एकटो आसा तेणी 30 नाबालिग चलयांचेर लैंगीक अत्याचार केला. त्या 30 चलयांच्या आवय बापायचे तुका विचार येयना. तुका एकूच तुमचो भाजपचो नेतो इन्वॉल्ड आसा म्हणून तुम्ही तांकां प्रोटेक्ट करूंक शकता. कळंगूट खून प्रकरणात पोलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून एका दुबावित आरोप्याक अटक केल्या. मध्य प्रदेशातल्या कमल भरसकर पिराय 28 हाका पोलिसांनी ताब्यात घेतला. कॅसिनो संबंधित वादाक लागून हो खून जाला असो दुबाव आसा. पळयात. रिपोर्ट जाल्या त्या रिपोर्टांत आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्या. जो मनीस मेला ताचें नांव आसा राजभर रवी नारायण
रामदर्शन भाई, ही इज फ्रॉम गुजरात, सुरत. आणि हे लोक 4 जण लोक ताचे फ्रेंड्स गोंयान मुंबयच्यान आयिल्ले फ्रॉम डिफरंट डेस्टिनेशन. तांकां खंय तरी काजिनोन काम सोदपाक. सो तांचे ताजे एकट्याची मिसेस आसा तेजे बद्दल कितें तरी अशें तशें उलयलो. तिका आपल्या मोबायलाचेर पळोवपा जाय आनी कितें पळोवपा जाय अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना एक्युज्डाक राग आयलो आनी तांचे भितर आर्ग्युमेंट्स जाले. आर्ग्युमेंट्स जातकीर ताच्या रुमान तांची पयली झगडी जाली स्टार्ट आनी दे आर फॉलोड इन फ्रॉम बिहायंड अप टील द स्विमींग पूल. आनी थंय पावतकीर ताणें मेन जो एक्युज्ड आसा ताचें नांव जावन आसा कमल बरस्कर, 28 वर्सां. आनी ताका ताच्या छातयेचेर सुरी दवरून ताची मर्डर केली. ह्या एक्युज्डाक आमी अरेस्ट केला. कलंगूट पुलीस स्टेशनाच्या लोकांपान तो आसा. ताचो फुडलो रिमांड आमी घेवन मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरतले. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत राजकीय समीकरणां चडांत चड रंगीत जायत आसा. भाजप, आप आनी काँग्रेस पक्ष हाचे मदीं 3 वटांनी अटीतटीची लढत चालू आसा आनी ताचो परिणाम समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गाच्या मताचेर आदारून आसतलो. आतां कोण वेंचणुकेंत बाजी मारतलो, कितल्या जाणांक SIRचो फटको बसतलो हाचेर आतां पुराय गोंयच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत अंदू खर सर्त दिसता. आमच्या सर्वेक्षणाच्या मतान फोंडा मतदारसंघात ST समाजाची सुमार 1,800 मतां, OBC समाजाची 7,500 मतां आनी भंडारी समाजाची 5,500 मतां निर्णायक थारतली. हे पोटवेंचणुकेंत सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेश नायक भाजपा कडल्यान मैदानाचेर पावला. ताका प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेचोय तेंको आसा. देखून गोविंद गावडेचो SC समाजाचेर कितलो प्रभाव आसा ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. बामण भटांकडेन प्रचार करपाक मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा. तशेंच मुस्लीम आनी क्रिस्तांव मतदार खंयच्या पक्षाक कौल दितात हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. आता गोविंदाच्या नेतृत्वा खाला आनी मंत्री सुदिनाच्या नेतृत्वा खाला रितेशाक कितली मतां मेळटली ते पळोवपाचें. मजगती आप पक्षातले गितेश नायक आनी काँग्रेसीचे केतन भाटीकार हे रिंगणात देवल्यात. जाल्यार काँग्रेसीचो केतन भाटीकार जो ह्यान आदी लेगीत सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या विरोधात रावन काटेकी टक्कर दिल्ली तो आता रवीच्या पुताक हारोवपाक यशस्वी जाता काय ना आनी केतन खुद्द सारस्वत समाजाचे कितली मतां हाडटा ताचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 14,189 मतां मेळ्ळी जाल्यार काँग्रेस 8,592 मतांनी फाटी आशिल्ली. पूण अंदू SIR मतदारांच्या संख्येत बदल जाल्ल्यान आनी सुमार 4,000 नांवां वगळायल्या उपरांत वट्ट मतदारांची संख्या 28,000 जाल्या. आता सध्या फोंड्याक कोण बाजी मारतलो, कोण हार खातलो, लोक कोणाक भोवमतान कौल दितलो, सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाची लेगसी ताजो पूत रितेश मुखार व्हरतलो काय, भाटीकर मोगोवपाचो शिव सोडून काँग्रेसीचो हात धरला तातूंत लोक खोशी आसात वय, आपाचो पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक जो आतांच वेंचणुकेच्या रिंगणात देवला ताचेर लोक विश्वास दवरून भोवमतान ताका वेचून हाडटले काय, फोंडेचो फुडलो पात्रांव कोण, लोकांची मतां कोणाची गेम करतले हाचेर पुराय गोंयच्या लोकांचे लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पाआड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोशण फाटी घेतले. मडगावकाराचे दोळे उगडपाक केल्ल्या ह्या यत्नाक यश आयले. मडगावच्या उदरगती खातीर हांव सदांच मुखार रावतलो अशें ठाम मत तांणी उक्तायले. पळयात. फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें. 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना. स्टोरेज बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता हें कोणाक खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील कोणाक गॅदर हांगा करना आसतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो आनी म्हाका दिसता ती हांवें मेसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केलें
ज्याचे क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें आनी म्हजी आज ड्युटी मडगांवकारांक इन्वॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें. कोणूय गोंय भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनार टू स्टोरी बांदल्या इतलें शाणें काय म्हणटा तूं आमकां आसतलो. म्हणटकच आसतलो तो कोणाक आसतलो लोकांक, कित्याक म्युन्सिपाल्टी लोकांची, सरकार लोकांची, पंचायत लोकांची आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें फसता. आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना, नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले. तें जावंक पावलें ना, कित्याक विरोध जालो, लोक शाणो जालो, लोक शिटूक रावले बगर, लोकांनी आवाज काडले बगर आनी लोकांनी विरोध केले बगर ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना. जागृताय जाले वाडोवया. दुसरो एक मार्ग आसा तेन्ना आतां ताणें हो उपास थांबोवचो आनी ह्या प्रकरणाचेर हो इश्यू जो आसा तो लोकां कडेन सोडचो, लोकांनी ते विशीं जागृताय करून पुरस्कार. I hear that this place is being conducted for many illegal activities. It is occupied by loiterers and vagrants, and even people who solicit. This is intolerable. What is more, in these people then here robberies, they break into houses, and these citizens of Margaon live in fear. There is no police bandobast, I am told, after in the night hours. So it's a free for all. The Margaon citizens live in fear, so I request that more police bandobast should be there. मडगांव MMCचे चिल्ड्रन पार्क सामके वायट स्थितीत आसा. ल्हान भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ली उपकरणां आनी हेर सुविधा कडेन संबंदितान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच वेळाच्या वेळार देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी खेळपाक येवपाचें बंद केलां. उद्यानांतल्या उदकाची फावटानाची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन चिल्ड्रन पार्क बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो पळय गार्डन आसा तें आगा खानान डोनेट केल्लें 1959 जेन्ना गव्हर्नर वासेलो डिसिल्वा आशिल्लो तेन्ना डोनेट केल्लें. आनी आतां ताजी परिस्थिती पळय, हांगा उदक ना, सगळीं सुकलां, कारंजाची कांय ना, कांय टी पडटाल्यो बऱ्यो, देखून हाजी परिस्थिती कांय ना. आनी लोक हांगा बायलो सोंपल्यो रातचे तुगेले हांगा पासय वॉकिंग करपा येताल्यो ते एक तुगेली लायट ना, एक तुगेली लायट पेटना आनी इतलेंच हें करपा सोडून रेस्टॉरंट घालता, ग्रावंड प्लस घालता, खंयची मोडून दुसरी घालता. त्या गार्डनाक वर्करांकय रूम बांदता जेवपाक, तांकां घराणे जेवण नाजाल्यार चेअरपर्सन जावं कोणी आपल्या घराणे दिवच तांकां जेवण व्हरून कांय प्रॉब्लेम ना. पूण एक ग्रीन झोन आसा हांगा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर येवपाक शकना. ओन्ली स्विमींग पूल ना झोपाळे बी असले कितें तें घालपाचें. पयलीं हांगा आमी ल्हानपणा येता आसतना हांगा कासव आशिल्ले, सोंशे आशिल्ले, मानगी आशिल्ली. आतां उदक सुकलां, उदक ना तातूंत, कारंजी आनी कांय चलना. झाडां बी बरी मेनटेन केल्या, पूण ही मेन पळय आसा तें म्युन्सिपाल्टीन तांकां फॉरेस्टां दिलां, तांचे कडेन म्युन्सिपाल्टीन नजर दवरपाक जाय. हें कितें सगळे फिक्चर्स तुगे चोरून व्हेले कोणें. चारी वटेन अशें आशिल्लें, पासय मारपाक बरें जातालें, कित्याक भायर ट्रॅफिकाक खूब रिस्क आशिल्ली, एक्सिडंट बी जायत म्हणून जाणटेली बायली बी येता चडश्यो 6:30 येता. पूण हांगा लायट एक खूब पेटना. सगळी मुद्दे हांवें पयलीं मांडल्या, पूण परत एकदां सांगता, मेंटेनन्स झिरो. हांगा खुबशे मडगांवकार म्हाका मेळपाक पावले आनी दे आर इन शॉक टू सी द सिच्युएशन, ज्या तरेन सरकारान दुर्लक्ष केलां. आतां तुमी थंय फावंटन पळया, वॉटर बॉडी जाका आमी म्हणटा, पळया थंय एक मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड, थंय भितर एक कितें
लायटीचो असो एक अरेंजमेंट दिसता, टोटल फूल ऑफ कळम आनी ताजे ते मोजायक टायल. म्हाका खबर ना सादें काम हें एक इन्स्ट्रक्शनाचेर एक बरे तरेन मेंटेन करून डे टू डे समज जर मॉनिटर केलें, एक प्रसन्न वातावरण मडगांवकाराक परत मेळटलें. आनी एक लायटी काल हांवें जें पळय वातावरण पळयलें हें म्हाका दिसता रातचें सरकार गार्डन काळखान दवरपाक सोदता, कित्याक खुबश्यो इल्लिगल एक्टिविटी जावं न्ही म्हणून. एक लायट ना म्हाका कळना कितें गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार एक सरकाराचो और मडगांवच्या आमदाराचो और म्युन्सिपाल्टीचो और चेअरपर्सनाचो म्हणल्यार ह्या गार्डनाचेर तांचो कितें ते दुश्मान काय म्हणून अशें दिसता. ते पावल्या तरी भितर एक भितरल्यान दुखता हें पळयल्यार, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. हांव वेगळे मुद्द्या खातीर हांवें बशिल्लो गार्डनाचे, हांवें हाजे पयलीं इशू काडल्या, पूण आतां काल अशे तरेन समज जर एक रावंड मारलो, भुरगीं येना हांगा, भुरगीं भितर येना, पेरंट्स हांगा भुरग्यांक घेवन भोंवनात, हांगा येता ते बोलतेच लोक. कितें चल्लां? दिवचलच्या वाळशी बोड्डे वाठारात पायपलायन फुटून फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान उदकाची नाशाडी जायत आसा. ही पायपलायन दुरुस्त करपा कडेन आडनदर जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. पळयात. गोंयांत आदींच पिवपाच्या उदकाचो उणाव आसा. कांय वाठारांनी बिलां टायमार येता, मात उदक येना अशेंय पळोवपाक मेळटा. वाळशेच्या पेन सर्कल वाठारात फाटली सुमार 2 वर्सां जाली उदकाची पायपलायन फुटून उदक गटरांतल्यान व्हांवून वता. ही पायपलायन नेमकी खंय फुटल्या तें कळना, मात रस्त्या पोंदाक फुटल्या आसूं येता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. पेन सर्कला कडेन आशिल्ल्या गटरांतल्यान उदक व्हांवून ते पडींग पडिल्ल्या लागच्या शेतांनी व्हांवून वता अशें थळाव्यांनी सांगलें. संबंदीत अधिकाऱ्यांक साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. फकत पोकी आश्वासनाच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच बेगोबेग हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. एक पायपलायन आमची वाळशी बायपास रोड आहा पळय पेन सर्कल, थंय हे पायप मदीं मेन रोडार फुटलेले आसा. 2 वर्सां जाय दिली. आमी सगळे जे येवन दाखयल्ले हांवें तांकां हे अशें पाणी व्हांवता म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें, नवीन पायपलायन आमी घालतले तेन्ना ती ओल्ड पायपलायन आहा ती आमी बंद करतले. आयज पर्यंत ते बंद करून पावलेच ना. आनी हे पाणी अशें वेस्ट जायत आहा. पिवपाचें पाणी हे म्हाका तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तेन्ना आतां मदीं रस्त्यार हुणके मारूंक जायना म्हणून. आतां परत आयज गोमंतकाच्या पेपरार येयल्ली आहा बातमी की 15 काय 16 मे पासून बंद, रस्ते बी खणपाचे ना. तेका लागून हांव विनंती करता की आतांच ते काम आसा पायपलायन फुटल्या मदीं मेन रोडार ती हेंच्यांनी दुरुस्ती करची. मागीर ती दुरुस्ती करपाक टायम नासतलो. पण तुम्ही कोणाक कळोवंक ना? आमी हे जी हाडून दाखयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें, ह्या घरांनी पाणी चडा नासलें. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें ती पायपलायन फुटला तेका लागून तें पाणी चडना. मागीर ताका उपाय कितें जाल्यार दुसरी नवीन पायपलायन आमी घालतली, ती तुमकां आमी सप्लाय दिता. आनी ती तेंच्यांनी सप्लाय दिली. दिल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें ती दिल्या उपरांत रोखडेच आमी ते पायपलायन वयर बंद करता. खंय तरी तांकां जाणा ते बंद करूंक जाय, पूण आयज पर्यंत ते बंद करिना आनी कोण तांकां सांगल्यार ते येवन पळोवंकूच तयार ना. दिसाच्या दिसा वेस्ट जायता. 2 वर्सां जाय दिली वेस्ट अशेंच व्हांवता. आनी ते गटराचेर येयल्या कारणान कोणाक दिश्टीच पडना. येता पळय शेतान वयता कितले केदे व्हडलो सोद आहा तो पळय. पेन सर्कला कडेन ते फुटला. तेका कितलेदा कंप्लेंट दिली, येवन पळोवन वयता, मिस्टेक मेळना म्हणून वयता. आनी आमकां उदक मातशें कमी येता. घरान खावपाक हें जालें जाल्यार झाडांक कमी येता. झाडांक कमी जाल्यार खावपाक कमी येता. तुजी आतां मागणी कितें आसा? मागणी कसं करचें न्हू तेंच्यांनी सारकें मातशें. आनी हें उदक बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता, लोकांक उदक मेळना आनी बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता ती खंत जाता न्हू. कितले तेंप जालो हे अशें व्हांवता? 2 वर्सां जाली अशेंच व्हांवता. कोण पळयत नाय का? पळयत ना. तुम्ही कंप्लेंट बी केल्ली? कंप्लेंट केल्या. कंप्लेंट करून ते पळोवन सुद्दां गेले, म्हटल्यार तांकां मिस्टेकी मेळना म्हणटा. गट्ट कितूनसून व्हांवता आतां? गटारांसून. आनी गटारांसून येयल्या कारणान बरें कोणाक कळोंक ना पयलीं. आमी म्हणटात नळाक उदक कमी येता हे कोणी पळयलां? वयर फातरी घातल्या न्हू. खूब दिसांनी अशें कोणाक ते दिश्टी पडले ते. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. जुवारी नगरात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें आनी एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जाला. बिट्स पिलानीच्या 2 विद्यार्थ्याच्या दुचाकीन टँकराक नेटान धपको दिल्ल्यान ह्या दुखेस्त घडणूक घडली. हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुखाचें ल्हार पातळ्ळां. पळयात पुराय बातमी.
शेनवारा सांजवेळा जुवारी नगरातल्या IAV जंक्शनाचेर हो भिरांकूळ अपघात घडलो. बिट्स पिलानीचे 2 विद्यार्थी दुचाकी चलोवन वेर्णा दिकेन वताना अचकीत उरफाटे दिकेन येवपी टँकरान टर्न घेतिल्ल्यान टँकराच्या फाटल्यान येवन नेटान धक्को दिलो. ह्या अपघातात उपचारा वेळार करण मूर्ती ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. तो मुळात मैसूरचो. दुचाकीचे बसपी दुसरो विद्यार्थी सोहम अधिकारी हो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर GMCत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी दिले म्हायती प्रमाण टँकराच्या ड्रायव्हरान IAV कंपनी लागसार उजवे वाटेन वळून मुखार येवपी गाडयो तपासूंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो. या प्रकरणात वेर्णा पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलमा खाला केस नोंद करून ड्रायव्हराक अटक केल्ली. पूण उपरांत जामिनाचेर ताची सुटका जाली. हे घडणुकेची फुडली चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. मजगती ह्या अपघाताक लागून वाठारांतले येरादारी वेवस्थेविशीं प्रस्न उपरासल्यात. गोमंतक TV खातीर किरण बोरकार. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज